बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, साद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती आमी आज आचरण करता. आमच्या जिवितांत भोगूंक मेळचे सर्व तिरस्कार धैर्यान फूड करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. हेरांनी आमकां तिरस्कार करतना आमी त्या विशीं बेजाराय उसारता, दूख पावता. हेरांनी आमकां तिरस्कार करिनाय म्हण आशेता. पण आमच्या जिवितांत आमी देवाचो आनी पेल्याचो तिरस्कार करिनासतना सर्वां सवे मोगान जिवच्याक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हें पवित्र बलिदान फावो ते बरी आमी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. पातकांची दोग धरून देवा लागचें बोगसाने मागून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या भगवंत सदांच वावुरली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें ससनाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे समे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एजेकेल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हणलें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धरतां. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आजपर्यंत म्हजे विरोध बंड केला. ती हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी, तांचेशी हांव तुका धरतां. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें. तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पोरांका करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस्पोरांका करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. तुजेर सोम्या उबारता मोचे दोळे, तूं सोम्या सर्गी आसाय. दनयाच्या हातांचे दीस दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसा. सर्वेस्पोरांका करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. साखरणीचे दोळे तिच्या दनिनीच्या हातांचेर आसलेले परी आमचे दोळे सर्वेस्पोर आमच्या देवाचेर आसात. ताणे आमची काकूळट करीस, ताचेर आमी ते ठेवल्या. सर्वेस्पोरांका करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. काकूळट कर सर्वेस्पोरा, आमची काकूत कर. आमी नालिसायेन भरल्या. वय ग्रेस्तांचे हिंसोणेन गर्व्यांच्या बेपरव्यान आमचो आत्मो बरोवन गेला. सर्वेस्पोरांका करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सांत पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पसत गर्वाक पडा नये म्हूण म्हजे कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडयत आसा. हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरू म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हणलें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पसत म्हज्या अस्कतकायांनी बेपारवांनी
कश्टान वरां दगदण्यांनी आनी आटाविट्यांनी हांव दोशी जाला. कित्याक हांव वस्कत तेदना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. Alleluia, Alleluia, serves ora jai jai. Alleluia, 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 धन्य देवा जय जय. Alleluia. सर्वेस पोरांचो आत्मो मोचेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, serves ora jai jai. Alleluia, 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 धन्य देवा जय जय. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका आसूंया. जेजू थंयचो भायर सरन आपल्या शिसां सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबाताचो दीस येतच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले साबार जण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असलीं आसाऱ्यां घडटात तें कशें? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमांचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच आसऱ्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कोंकणींत एक सांगणी आसा, आंगणांतलो तायकुळो ताका मोल ना, घरच्या फुलाक परमळ ना. आंगण्यांतल्या तायकुळ्याक मोल ना आनी घरच्या फुलाक परमळ ना. कित्याक तें सदांचें. तायकुळो कितलोय बरो तो जावं दी, आमच्या घरा मुखार आसचीं तीं फुलां कितलींय सोबीत आनी आकर्शीक जावं दी, तीं आमी सदांय पळयता, देखून तांकां मोल ना. तें आमकां चड गरजेचें म्हूण बोगाना. जेवण कितलेंय रुचीचें या भलायके बरीत जावं दी, आमी सदांय तेंच जेवता जाल्यार तें आमकां बोर जाता, ताका मोल ना. आमी तें तिरस्कार करता, आमकां तें बरें लागना. मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच मनशाच्या जिविताक आमी लागू केलें जाल्यार जें कितें सदांचें आसा ताचे विशयांत आमकां एका रितीचो तात्सार या एका रितीचो तिरस्कार. आमच्या कुटुंबांतलीं आमचे कुटुंबा सांदे आमकां तात्सार. जायते फावटी आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचें मोलूच आमकां कळना. सदांय ती आमच्या सांगात जी येतात देखून ती आमकां थोडे फावटी चड गरजेची न्हय म्हणून आमकां भोगता. पूण तेंच आमच्या जिवितांत हेरांनी आमकां तशेंच चलयलें तवळ आमी कितें करता? चिंतया, कोण एकलो म्हाका तिरस्कार करता, म्हजी बेपरवा करता, तो हांव कितें करता? तस जाल्यार मनशाक हांव एवॉयड करता, ताचे हांव पयस रावता.
तस जाल्यार मनशां सो सांगात हांव सोदिना, कित्याक तो म्हजी बेपरवा करता, म्हाका तिरस्कार करता आनी म्हाका अपमान करता. तस जाल्यार मनशांक हांव कांटाळटां, याताचे तावन हांव पयस रावतां. थोडे फावटी हेरांनी आमकां दुखयल्लो तवळू, आमकां तिरस्कार केल्लो तवळू आमी निराशी जाता, दुखां बरी जाता आनी आमी आमच्या जिवितांत सुकारे मारूंक पळयता. आयची देवस्तुती आमकां तिरस्कार देवाच्या प्रवाद्याक खंडीत सुखाशाने म्हणलो संदेश दितात. कोण देवाचो प्रवादी जाता तस जाल्यार तिरस्कार खंडीत मेळटलो, पूण सक्कड तिरस्कार आमी धैर्यान फूट करूंक जाय म्हणून आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आयच्या पयल्या वचपांत एझेकियल प्रवाद्याच्या आपोवण्या विशयांत आमी आयकलें. एझेकियल प्रवादी इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसतना देवान आपयल्लो पयलो प्रवादी. जेजूच्या जनानाच्या 600 वर्सां पयलें तो जियेल्लो आनी बंदडेक गेल्ल्या लोकां पैकी तोय एकलो बंदिवान. जो देवाचो याजाकी कुळी असो तो देखून नेबुकदनेझार रायाच्या मनशांनी ताकाय हेरां सांगता बंदडीक व्हेल्लो आनी थंयसर देव ताका ताजो प्रवादी जावन विंचता. आनी प्रवादी जावन विंचल्या उपरांत देव ताका इस्रायल परजेशी पाठयता. इस्रायल परजे थंय कितें घडलां? देवान तांकां इजिप्तांत भायर हाडिल्लें, तांचो ताणें मोग केल्लो, तांच्या सगळ्या चरित्रेंत देव तांच्या सांगता आसलो, पूण इस्रायल परजेन देवाक नेगार केलो, निराकारणी दाखयली, तांणी देवाक तिरस्कार केलो आनी हाचे हाका शिक्षा म्हणले बरी तांकां बंदड फावो जाली. बंदडांतल्या सुटिल्ल्या मनशांक बसयल्लो गांव मेळिल्लो, पूण आतां परत तांच्या सुखीक लागून ती बंदड एक वळख जातात. देवा तावन ती पयस गेली देखून देवान तांकां सांडलो म्हणल्या चिंता तांचे थंय येता आनी ती बंदडेंत थंयसर कश्टातात. आनी ह्या वेळार तांकां प्रवाद करच्याक देव एझेकियल प्रवाद्याक विंचता आनी देव ताका धरता आसतना कितें म्हणटा? देव ताका धरता आसतना तूं गेल्ले थंय तुका बरो मोगाचो स्वागत मेळटलो म्हूण सांगना. ताका सुरवेरस देव धोको दिता. कसलो धोको तो? देव म्हणटा म्हजे विरोध उपराटलेल्या विद्रोही राष्ट्र थंय तुका हांव धरतां. म्हजे वयर उपराटलेल्या विद्रोही राष्ट्र थंय हांव तुका धरतां आनी थंयसर ती तुका आयकूं वा ना आयकूं, पूण तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हणलें तांकां खळी जावंक जाय. ती देवा खंडीत आयकोवची नात. एझेकियल प्रवादाच्या उतरांक ती मोल दिवची नात. ती जशें देवाक तांणी तिरस्कार दाखयला तेच परी ताच्या प्रवाद्या एझेकियलाकी ती तिरस्कार दाखयतली, ताजें उत्तर आयकूंक ती इन्कार करतली म्हणलें देवाक सुरवेरस कळीत आसा. देखून देव एझेकियलाक म्हणटा ती तुका आयकूं वा ना आयकूं, तुवें तुजें प्रवाद करूंक जाय आनी तांचे मदें तूं हजर आसाय आनी तूं म्हजो दूत म्हणलें तांकां समजूंक जाय म्हणून देव ताका सांगता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवान सांगलां तशें एझेकियल प्रवादाच्या उतरांक इस्रायल परजेन गणने केले नात. ती देवातावन आनीकय पयस गेली, पूण आपणाक तिरस्कार दाखयल्ल्या त्या इस्रायल परजेक देव कांटाळना. तो तांकां पयस दवरिना, आनीकय चड शिक्षा तांकां मेळा अशी करिना. बगार उपरांतल्या ताच्या प्रवाद्या मरिफात परत तांकां तो पाटी हाडूंक पळयता आनी अशें तिरस्कार केल्ल्यांक स्वागत दिवचें, तिरस्कार केल्ल्यांचो मोग करचें देवाचें लक्षण म्हणून देव दाखयता. आयच्या सुवार्तेंत जेजूक आपल्याच स्वंत गांवांत नजारेतांत बगूंक मेळ्ळ्या तिरस्कारा विशयांत आमी आयकलें. जेजू ताचें मिसांव सुरू करतच गलिलियाक तो गेलो. थंयसर ताणें आपणाचें मिसांव सुरवात केलें. कफरनावांत ताणें लोकांक शिकयलें, लोकांक गूण केलें, आजापाय केलीं आनी हें सगळें जातच तो परत ताच्या माय गांवांक फाटीं येता आनी थंयसरी ताजें मिसांव तो आराम करता आसतना पयले फावटी ताज्या शिसां सांगता तो थंयसर येता आसतना ताका सिनागोगांत शिकोवन दिवंक आपयतात. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांतलें शिकोवन तो तांकां दिता आनी ताची ती जाणवाय पळोवन देवाच्या उतरां विशीं ताका आसली ती समजोणी पळोवन लोक आजापता. कित्याक लोक आजापलो? कित्याक जेजू तांचेच मदलो. जेजू तांच्या मुखार स ल्हान व्हड जाल्लो. जेजूक तांणी सुरवेर तावनूच पळयलां, पूण आतां ताणें ती शिकोवन दिवची रीत पळयत आसतना ही जाणवाय ताका खंय थावन आयली म्हणून ते शर्मेतात. तांची पयली प्रतिक्रिया ते आजापतात, तांकां आजापशें भोगता. दुसरें ते सवालां विचारतात. ही जाणवाय ताका खंय मेळ्ळी म्हूण ते सवालां विचारतात. तो आमचेच मदलो न्ही म्हणून तांकां भोगता आनी ते जेजूक आत्मान करतात. कसलो आत्मान?
एका व्यक्तीक जुदेव संप्रदाया प्रमाणे ताच्या वंशावळे प्रमाणे ताका बापायचो पूत म्हणून वळखूचें आसता. पूण हांगासर सुवार्थेगार म्हणटा ते जेजूक हो मोरयेचो पूत न्ही म्हणून ताका हल्क करतात या ताका अपमान करतात. आनी अशें तो तांच्या मदलो सादो व्यक्ती, तांच्या मदें जियेल्लो व्यक्ती, ताचे कुटुंबा विशयान तांकां कळीत आसा, ताच्या फाटली जिणी तांणी पळयल्या. देखून जेजून केल्लीं आजापां, ताणें दिल्ली शिकोवन तांकां गरजेची जायना. बगार तो कोण आनी ताणें कितें केलें आनी तो तांच्या संगत आसतना कसो आसलो हेंच ताका चड गरजेचें जाता. आनी सुवार्थेगार म्हणटा जेजू तांचो बेविश्वास पळोवन आजापलो. ताच्या स्वंत गांवांत ताका मान मेळोंक नातलें पळोवन जेजू बेजाराय पावता आनी सांगता सडीत आसर करूंक, सडीत शिकोवन दिवंक ताका थंयसर साध्य जालें ना. देखून तो भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांक वेता. मोगाळ भाव भयणीनो, लोकान तिरस्कार केलो देखून जेजू तो गांव सोडून वेता वय, पूण ताचे मिसांव वयता गे ना, तो दुसऱ्या हळ्ळेंक वेता. ताचे मिसांव तो मुखारून व्हरता. आमच्या जिवितांत आमकां असले तिरस्कार बगूंक मेळटा आसतना आमी कितें करता? आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमकां निराकारणी बगूंक मेळटा आसतना आमी कितें करता? आमच्या मोग केल्ल्या मनशांनी आमकां तिरस्कार दाखयत आसतना आमी कितें करता? आमी जल्म दिल्ल्या भुरग्यांनी आमकां तिरस्कार करता आसतना आमचो अनुभव कसलो? आमी आमच्या घरांत सदांची मनशां जाता आसतना आमी कसली बोगणां आमी भोगता? आमच्या कुटुंबांत आमच्या उतरांक मोल ना. आमी सांगल्या हर एक उतराक आमकां तिरस्कार बगूंक मेळटा तर आमी कितें करता? आमी सत उलयता आसतना, आमी अनिते विरोध झुजतना आमकां तिरस्कार बगूंक मेळ्ळ्यार आमी कितें करता? आमी सुकारी मारता गी, आमी रागार जाता गी, आमी द्वेश साधन करूंक पळयता गी, आमकां तिरस्कार केल्ल्या व्यक्तींक खांटाळता गी, या तांचो नाश आशेता गी. मोगाळ भाव भयणीनो, तिरस्कार आमची सलवणी न्ही, आमच्या जिवितांतली सलवणी ती न्ही. जेजून तिरस्कार बगूंक मेळ्ळें देखून ताजें मिसांव रावयलें तर ती ताची सलवणी जाती आसली. पूण ताजें मिसांव ताणें रावोंक ना. बगार ताजें मिसांव तो मुखारून व्हरता, ताजो शेवट तो जोडटा आनी न्ही फकत ताणें शिकोवन दिता आसतना आयकल्ल्या लोकांक, बगार संवसारांतल्या हर एका मनशाक तो सोडवण जोडून दिता. न जाल्यार ताच्या लोकांकय ती सोडवण फावो. तांणी ताका तिरस्कार केलो देखून ताच्या सोडवणेंत ताणें तांकां पयस दवरूंक ना. बगार तांकांय जेजूची सोडवण आनी ताजो फळ फावो जाता. अशें जेजू ताजो शेवट जोडटा मात्र न्ही, ताका तिरस्कार केल्ल्यांकी बरेपण भाशेन करता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तिरस्कार चलवणी न्ही, बगार आमची एक जीक म्हूण आमी सांगीत. कित्याक तिरस्कार बगूंक मेळटा आसतना आमी आनीक चड बळवंत जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सा पावल म्हणटा, जेन्ना हांव वाचकत तवळ हांव चड सक्तिवंत. तेच परी आमच्या जिवितांत आमकां तिरस्कार बगूंक मेळटा आसतना आमी अस्कत जायना. बगर आनीक सक्तिवंत जावंक, आमचें जिवीत आनीक परजळ अशें करूंक आमकां कृपा मेळटा. आनीक चड साधन करूंक आमकां प्रेरण आनी देवाची कृपा फावो जाता. देखून आमच्या जिवितांत तिरस्कार बगूंक मेळटा आसतना आमी देवाच्या कृपेन सकड तिरस्कार फूड करया आनी सांगत आस देवाक आमी चड लागीं जावंक आमचो तिरस्कार आमकां प्रेरण जायक जावं दी. दुसरें, हेरांनी आमकां तिरस्कार करता आसतना आमी बेजार पावता. तेच परी आमी हेरांचो तिरस्कार करता आसतना तांकांय दुखता, तांच्या जिवितांत ती सलवणी बगूंक मेळटा म्हणल्यार आमी उडास दवरया. खंयच्याय कारणाक लागून आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक जावंक पुरो, आमच्या समुदायांतल्या व्यक्तींक, आमच्या सांगता जिवच्या व्यक्तींक आमी तिरस्कार दाखोवचो नाका. कित्याक एक तिरस्कार मनशाच्या नासाकी कारण जावंक पुरो. देखून आमचे वरवीं खंयच्याय व्यक्तीन दुखां बरी जावंक नजो. आमच्या तिरस्कारा वरवीं खंयच्याय व्यक्तीन ताणें बेजाराय बगूंक नजो. देखून तिरस्कार आमी केदींच करिनाये, कोणाचोय आमी बेपारवा करचो न्ही. जशें जेजून हर एकल्याक स्विकार केलो, जशें देवान इस्रायल प्रजेक मोगान पाटींग घेतलो, तेच परी हर एक मनशाचे सुखी बगसून आमी तांकां पाटींग घेवया, तिरस्कार दाखोवचो नाका. तिसरें, आमच्या जिवितांत आमी देवातें तिरस्कार दाखोवचो न्ही. देव आमचो मोग करता, आमी कितलींय पातकी जाल्यार तूं आमकां बगसून आमकां फाटीं घेता. तस जाल्यार देवाक आमी तिरस्कार करचें नाका. ह्या दिसांनी देवातान पयस वचूंक आमकां जायते अवकाश आसात. फाटल्या 1.5 वर्सांत हांव कोवीड पिडे वरवीं सगळ्या मनशाकुच कश्टार आसा. ह्या संदर्भार देवान आमकां सांडलां म्हणून जाबार जाणांक बगलां आसचेत. जायत्या जाणांक तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तांणी होगडायलां. जायत्या जाणांनी
तांच्या जिवितांत चलवणी जोडिल्ली आसा. जायत्या जाणांनी कामां होगडायल्यांत आनी अशें एका वयर एक संकट येता आसतना देवाक सोण सोडया. देव आमकां नाका म्हणलें चिंतप आमचें तें आयलां तर आमी सूख करनासा. देवाक आमी तिरस्कार करये शिवाय देव आमकां तिरस्कार करिना. देखून आमचो सदांच मोग करच्या, आमकां रचलेल्या, आमकां सांबाळच्या आनी आमचो पोस करच्या देवाचेर आमी विश्वास दवरया. आमी बेविश्वासी जावचें नाका. आमचो वावरतो आमी सोडोवया आनी ह्या मारिफात देवाक आनिकी चड लागीं सरोंक आयची देवसुती आनी आयचे हे सुवार्ता आमकां प्रेरण दिवं. येवकारी संतो जेजू सर्व बरेपणाचो भंडार. ताणें ताका दुखयल्ल्यांक बक्षिलें, ताका खुर्सार मारिल्ल्यांक ताणें बक्षिलें आनी अशें सगळ्या मनशा कुळाक ताणें पाटी हाडलें. तसो जेजू आज येवकारिस्ताच्या रुपार आमच्या काळजांत येता. तसो जेजू आमकां हर एकल्याक कुरपा दिता, हर एकल्याक मोगान स्विकार करूंक. त्या जेजून दिवचे कुरपेन देवाचोय आमी मोग करया, पेल्याचो आमी मोग करया आनी तिरस्कार बगूंक मेळटा आसतना आमी धैर्यान तें फूड करच्या. तसो जेजू आमकां कुरपा दिवं दी म्हण मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवा सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोगलो, अंकुर मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताकाक ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यां मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर्व पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसीब करूंक येतलो. सतमंतांक पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जीवीत. आमेन. आमचो देव सदांच आमचो मोग करता. आमी ताजे सरशीन येता आसतना तो आमकां तिरस्कार करिना. आमच्या मागण्यांचो तो बेपारवो करिना. बगार सर्व आमची मागणी तो आयकून तें आमकां फावो करता. ताचेर बरो वचून आमच्या सर्व गरजां बसत आतां आमी मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी दैवीक कृपेन बरोवन तीच कृपा तांच्या ताब्यान आसलेले देव परचेक जोडच्या खरी हातेरां जावच्याक प्रेरीत कर म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी गर्वाक पडनासतना सर्वांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन असत्यांच्या जिवनाक एक बरवोसो जावन तांची सेवा निस्वार्थीपणी जियोवच्याक आदार दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग बरवोसो चडय. बेविश्वासी जायनासता जिणेंतल्या सव कश्टांक फूड करून जियोंक आदार दी म्हूण मागता. आमकां देवान दिल्ली ही प्रकृती जबाबदारेन गळसूंक, तिचें पालन पोशण करूंक आनी मुखले पिळगे जियोंक योग्य जावचे रितीन जागोवन दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता. विविध पिडे शिडेणी वळवळच्या सर्व लोकांक प्रत्येक जावन कोवीड तसले पिडे वरवीं देसवटल्या सव कुटुंबांक तुजी बुजवण लाभय. पिडे साम भलायकी दी म्हूण मागता. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी संवसारी संगतीक लाभ दोन गर्वाक पडनासतना आमच्या अस्कतकायेन तुजी सकत जाणा जावन तुजे कुरपेचेर पातयेवन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. एक घडी भर मौन रावन आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया. जिवितांत तिरस्कार भोगून निराशी जाल्ल्या, कश्टांत आसच्या, एकसुरपण भोगून आसच्या कुटुंबांतल्या सर्व सान्यांक देव ताचो सांगात लाभून दी म्हूण मागया. परगांवांत आसच्या आमच्या भावां भयणीच्या इराद्यां बसत आमी मागया. सामाजीक रितीन तिरस्काराक वळख जाल्ल्यांच्या हक्कां खातीर झुजतेल्या सर्व वावराड्यां पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा,
आमी तुजे हुजीर दवरलेली ही सर्व खालती मागणी तूं दयेन आयक. तुज्या पुता जेजू मारिफात तुवें आमकां सर्वांक फाटीं मोगान घेतलाय. तेच परी आमच्या जिवितांत आमी तुका लागीं सरूंक आनी खंयच्याय एक संदर्भार कोणाकच तिरस्कार करिनासतना सर्वां सवें मोगान जिवंक तूं आमकां आदार आनी कृपा लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले वेळेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं. अशें सर्गीचें सूख आमी जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मरयेतां जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवात. हो सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी दादा जय. हो सगळी तुका जय जय. हो सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणें, हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उड्डासाक करात. बावर तसो गुट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उड्डास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उड्डास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इस्रगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंपार मरिये देवाचे माये संगाती, तिजो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां काणयेर पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. माझे शरीर तू संसाराचे पाप काढला.
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलींत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Smarto so fang
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.